म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां हांगसर एक जावन आयिल्लीं आसा. कित्याक लागून? कित्याक जेजून आमकां सगळ्यांक आपणायलेलीं आसा आनी आमचे पासत ताणें कोश दोग सोंसलेले आसा. कित्याक लागून? आमकां पातोक एक जावंक दिना. पयले स्वतेक देवा बरोबर. देवान आमकां रचल्या आपल्या पासत, आपणाक वळखोवच्याक, आपलो मोग अणभवच्याक आनी ताचे सवे रावन एकामेकाची सेवा करच्याक. पूण आमी ते भाशेन कोत्ता की करिना ते तुमी जाणात. आमी म्हणटलें कोत्ता, पूण जेजूक एकवटून कोत्तात की तुमचे जोस्तींग वतात. तातूंतच आमकां कळटा की हें जेजूक एकवटून करूंक ना. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक एकवटून कोत्तेले तेन्ना आमकां सांगलां उजवा हात दावा हात कितें कोत्ता तें फकत देवच जाणा. तुमी पर्यंत ते तुमकां पर्यंत तें कळोंक फावना. हे भाशेन देव आमचे सगळे वावुरता तेन्ना आमी फकत ताका सहकार करूंक जाय. ताचो परिणाम कितें जातलो तें आमी नको. आमी कितें कोत्ता हाचो परिणाम कितें ताणें म्हाका देव बरें करूंक म्हणूंक जाय. हातून आमी फेल जाल्या, पातकान आसा. पातकान म्हणजे आपलेपणांत आसा. देवपणांत असलें की ना, देव पळय कितलो उदार सगळें ताणें आमकां दिल्लेलें आसा. ताका लागून आमी देवाक दिन वाचूंक जाय, न्हय मनशांक. मनशांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. खूब फावटी म्हणटा हें म्हाका म्हणनाका तुमी. कित्याक आमी म्हणटा देव बरें करूं, देवान तुका बरें करचें. कित्याक देवान तुजें सगळें म्हाका बरेंपण केलेलें आसा. हें पयलें मनांत धरया आमी. आमची दणवण ह्या दिसांनी करतना हे भाशेन जावंक जाय. उपवास म्हणजे कितें? आमकां खूब ताळण्यो आसता. खूब ताळण्यो कश्यो येतात त्यो आमकां सोयीर पडलेलें आसा. तें बेश्टेच गाय मारता, बेश्टेच फोटी मारता, बेश्टेच दुसऱ्यांचें नांव उबारता, उबोवन उडयता. नाका जाल्ल्यो वस्तू खूब आमचे मदें आहात. आनी मागीर म्हणटा म्हाका इतलो राग येता तो म्हाका सावरांक जायना म्हणटा आमी सगळीं जाणां. कितें जालेलें आहा? हें सगळें पातक भितरल्यानसान कंट्रोल करता. कोण कोत्ता? आमी आमचें सगळें जिवीत ताच्या ताब्यांत केलेलें आसा. कोणाच्या? जो आमकां देवा सृश्टीलो पयस सोदता, देंवचार. तो आमकां बरे भाशेन फुसलायता, फसयता आनी आमी फुलोन वेतात मागीर. पूण भितरल्यान तो आमकां आपल्या सांकळ्यांनी बांदून दवरता. तूं कितेंय म्हूण, हांव मिसाक वता, हांव उपवास करता, पूण हें भायलेंच जाता. भितरल्यान ताका रेवडान दवरलेलो आसा आपल्या हातान. तो मागीर तुजें जिवीत चलयता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें भितरलें जिवीत आमी कबूल करूंक जाय. कितें चलता आमचे भितर? हे उपवास पळय करता आमी, ते हाका लागून ना मनशाक. आतां म्हाका गाय सोंग जाय, भितरल्यान कितें म्हणटलो हांव? ते भाशेन कित्याक लागून गाय सोंवता हांव? राग आयलो म्हणून. कित्याक राग आयलो? म्हजें आयकोंक ना म्हणून, वो हांव सांगता ते प्रमाणे करूंक ना म्हणून. हे भाशेन कितें भितरल्यान चलता ताका आमी हाजीर जावंक जाय. आमी वयल्या वयरूच जियेता. आमी जाणो हें सगळें भितरल्यान चलता म्हणून, पूण थिंचोर वचोंक आमी भियेता. हो पिराचीत काळ हें आमकां भितरल्यान कितें चलता तें दाखयता. आनी कोण दाखयतलो? पवित्र आत्मो. देवान हें सगळें बरे भाशेन घडून हाडलेलें आसा. आमचो एकवट जेजूशी जालो की ना, मागीर पळयतल्यार तुमी आमचो एकवट एकामेका बरोबर जातलो. नाजाल्यार आमी बेश्टी बसलेलीं आसा हांगसर, मिसाक येवंक जाय म्हणून आयिल्लीं आसा. हो दीस इम्पॉर्टंट म्हणून आयल्यान आमी ना, तें वयल्या वयरूच जाता. आतां आमी वयले वयल्यान जिवीत आमी सोडूंक जाय. कितलीं वर्सां जालीं तातूंतच आसा, वयल्या वयरूच जियेता. ना, भितरल्यान सान जियोया. आमचें मागणें करता तेन्ना आमी देव बाप आमचे भितर आसा, ताका आमी एकवटून रावंक जाय. आमी कोणाक भितरल्यान एकवटून रावता? आमकांच. देव आमचे भितर आसा, जेजू आमचे सगळे आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें करया? खूब सांगपाचें आहा, पूण थोडेंच हांव सांगता. देव आमकां खास लायना. हें पातक पळय आसा, जेन्ना आमी देवा सृश्टी पयस गेली की ना, मागीर आमचें जिवीत मागीर नाका पुरो जाता आमकां.
तेन्ना आमी कितें कोत्ता आमचो जूच काडून घेवंक सोदता ते कोणें तुका अधिकार दिला तो आमी आमचे वस्तूंक ह्या संवसारांत येवंक ना देवान आमकां हाडलेली आसा ताका वळखोवच्याक ताचो मोग अणभवच्याक आनी ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक जावच्याक हें कशें जातलें हें पिराचीत काळ ताकाच लागून आसा आमी पोत्तून जेजूच्या एकवटान रावया आनी तुमी जाणात तुमी सादें मागणें पर्यंत करीत तर काळ जावन तें पुरो प्रत्येकाक अशें देणें दिलेलें आसा देवान आनी देवाचें उतर आमी एक तरी मानून घेवंक जाय आनी तें आमच्या जिवितान पाळूंक जाय कित्याक लागून कित्याक आमी जेजूचे एक खेरीत ताचे कुडींतलो सांदो आनी ह्या खेरीत सांद्याक हे पळयात आमचे कुडींत कितले सांदे आसात कितले सेल्स आसात आमी पर्यंत नको पूण हे सगळे म्हत्वाचे आमकां कितें तर हांगसर जालें आख्खी कूड आमची तडफोडटा तर हे भाशेन आमचे मदें वो एकवट देवान घडोवन हाडलेलो आसा दाखोवच्याक की तुमी म्हजे भायर ना तुमी म्हजे बरोबरूच आसात आनी ते भाशेन जियोंक जाय म्हणून आदल्या काळांतसून हें चालू आसा पूण जेजू सगळें ताणें आमकां एकठायलेलें आसा जेजून आमचे पासत हें एकवटपण घडोवन हाडलेलें आसा आनी ताका लागून आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिवन आमचें जिवीत ताचे सोबेन सारूंक जाय आयज तो आमकां कितें म्हणटा जेन्ना जेजून आपलें कार्य सुरू केलें देवाचें उतर परगटूंक लागलो केन्ना जुआमांक कैदी केल्या उपरांत तो गालिल्याक गेलो आनी थंय तो देवाचें उतर परगटूंक लागलो आनी अशें ताणें म्हणलें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आयज आमी सीज जायतले तेन्ना अशेंच करतलें पिराचीत करात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात पिराचीत कित्याक लागून करता आमी जेजू सरशिल्ली पयस गेलेली आसा ते आमकां पोत्तून ताचे सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाय पातका वीण आमचें जिवीत सारूंक जाय तें आमच्यान करूंक जायना फकत जेजून करूंक जाता कित्याक तो एकलोच निश्कळंक तो एकलोच देवाचो पूत ताणें देवाक जाय पळय तशें आपलें जिवीत जियेलें आनी तो आमचे मदें आसा आनी आमकां तो सगळ्या जाणांक एकवटोन दवरता बापाशी तो वता आनी एकामेका बरोबर आमचो एकवट तो घडोवन हाडटा कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दुखयता तेन्ना आमी म्हाकाच दुखयता आपल्याकूच दुखयता आनी देवाक दुखयता हें आमकां दिसती पडोंक लागलें की ना मागीर आमचें जिवीत बदलतलें आनी हाका लागून हो काळ आमकां दिलेलो आसा तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी हें मनांत दवरया की जेजू आमचे बरोबर वावुरता ताका आमी पूर्णपणे सहकार करया सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन दवरया दोळे बंद करया एकूच मिनट प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता पांयांची बोटां आसा तिजो तान तकली मेरेन सगल्या आमच्या कुडीच्या सांदांनी मनांत आनी ओतम्यांत सगलें ताचें सवें भरोन आयलेलें आसा ताचेंच सवें आमी तें दवरया जशे भाशेन एक आणयेंत उदक घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी तें मागीर आमी भायर मारता आनी मागीर पोत्तून उदक घालून पोत्तून आमी नितळ कोत्ता तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी हाजीर जावया तो आमचे भितर येता आमचें सगळें ताचेर धरून ताका तें ओपून दिवया सुस्कार भायर सोडटना जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान समर्पण केलें ते भाशेन सुस्कार भायर सोडटना हें आमी समर्पण करया गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळी सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो प्रत्येक सुस्कारांत हे भाशेन आमचें सगलें भितर आहा तितलें ताचें धरून ताचें जिवीत आमी सुस्कार भितर घेतना पत्करया आनी जेजू सारकें आमी अदीक आनी अदीक जावन बापाक मानता तसलें जिवीत आमी जियोया